गीत घेऊया पेज 138 I-35. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू ह्या संवसारांत पातक्यां खातीर आयलोलो आनी पातक्यांक नवें जिवीत दिवंक देवाचें राज ताणें तांकां उक्तें केलें आनी हें राज स्विकारूंक जिविताची बदलणी करूंक आनी बरी खबर मानून घेवंक तांकां आपोवणें दिलें. आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उल्याक कान दिवन पातकाक पाट वळोवन आमच्याच जिविताची नवसरणी करून देवाची बरी खबर मानून घेवन देवाचें राज जोडूंक पावोवंक आमकां बळ आनी कृपा ह्या पवित्र मिसा भेटेंत मागुया. आयज मिसेची केरीत इंदेसा पासत मागुया. आयज म्हयनेचे मीस मेरी डिकॉस्ता हाच्या आत्म्या पासत भेटयला. तशेंच म्हयन्याची मीस जोकीम मारियानो आनी फ्रांसिस्को शावेर वाल्स हांच्या आत्म्या पासत भेटयला. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ बापा, प्राचीत करून पवित्र जाल्ल्या तुज्या भुरग्यांची काळजां तुज्या उजवाडान भर. भोगतीन तुजो मोग करूंक तूं आमकां फावो कोत्ताय, तर आमची मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नाबुकनोसार पातशायन तांकां म्हणलें, शाद्राक, मेशाक आनी आबेदनोग, म्हज्या देवाची तुमी चाकरी करिनात आनी हांवें भांगराची मुर्ती उबारून दवरल्या तिका तुमी बुजोनात, हें खरें? आतां तुरतुऱ्यांचो, पिल्लुकेचो, विणेचो, त्रिकोणाचो, किनोराचो, शिंगाचो आवाज
आनी सगळे तोरेचे संगीत तुमी आयकतल्यात तेन्ना दोरनीत पडून हांवें केल्या ती मुर्तीक बोजोवंक तुमी तयार आसात जाल्यार बरें आसा पूण तुमी तिका बोजोनात जाल्यार रोखडें तुमकां एका जळट्या उज्याच्या आगट्यांक उडयतले आनी खोरेचो देव मागीर म्हज्या हातांतले तुमकां निवाडटलो. शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हाणें राजाक असो जबाब दिलो. नाबुकदनेस्सार हाचे विशीं तुका आमी जबाब दिवपाची गरजूच ना. तूं सांगताय तें घडल्यार आमी चाकरी करता तो आमचो देव जळट्या उज्याच्या आगट्यांतले आमकां निवारूंक शकता आनी तुज्या हातांतले तो आमकां निवारतलो. पातशाय पूण अशें घडना जायत जाल्यार पर्यान जाणा जा पातशाय की आमी तुज्या देवाची चाकरी करचें नाव आनी तुवें उबारून दवरल्याय ते मुर्तीक बुजचें नाव. हीं उतरां आयकून नाबुकदनेस्सार एकदम रागवलो. शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां पळोवन ताचें तोंड सारकें बदल्लें. तें आगटें सोदां तापलोलें त्याहून 7 पावटी ओदीक ताणें तापोवंक लायलें आनी आपले फौजेंतल्या कांय जाण गोट मनशांक आपोवन ताणें तांकां शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हांकां बांदून जळट्या उज्याच्या आगट्यांक उडोवंक फर्मायलें. पूण तांकां उज्याच्या आगट्यांक उडयल्या उपरांत कांयच जावंक ना म्हूण पळोवन नाबुकदनेस्सार तोटाक जालो आनी वेगी उठून आपल्या मंत्र्यांक ताणें म्हणलें, आमी तेगा मनशांक बांदून उज्यान उडोवंक नासले. ताणें राजाक पोर्तिपाळ केलो. खरें पातशाय ताणें जबाब दिलो. पूण म्हाका 4 जाण मेकळे दिसतात. ते उज्या मोदें भोंवतात आनी तांकां कसलेंच वायट जायना आनी चवथो म्हणल्यार एक देवाचो पूत कसो दिसता. नाबुकदनेस्सारान व्हडल्यान म्हणलें, शाद्राक मेशाक आनी आबेदनेगो हाच्या देवाक वाखाणनी कित्याक ताणें आपल्या दुतांक पाठयलो आनी आपल्या चाकरांक निवारलें कारण ताणें तांचेर विस्वास ठेवून राजाचो हुक्म मोडलो आनी आपल्या एकल्याच देवाक भायर दुसऱ्या खंयच्याच देवाची चाकरी आनी बुजवण करचे परस आपल्या कुडी लासून दिल्यो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणांक. सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा आमी तुजी स्तुती करता. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे वैभवी आनी पवित्र नांवान व्हड जावं. मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तुजे पवित्र मोहिमेच्या मंदिरान आमी तुजी स्तुती करता. सोगतां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. तुज्या राजाच्या शिंवासनार आमी तुजी स्तुती करता. सोगतां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब मान आनी व्हडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. तूं सोमदिराचो ताव घेताय आनी केरोबी वयर बसलाय. आमी तुजी स्तुती करता.
सोगतां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. अंत्रोलाच्या मोळबार आमी तुजी स्तुती करता. सोगतां वयर मान आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. जबाब मान आनी वडवीक तुका सासणाच्या सासणाक. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून ते सांबाळटात आनी आपले तिरायेक लागून पीक दितात ती सुभागी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हणलें, तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतलें आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतलें. तांणी ताका म्हणलें, आमी आब्रामाची संसद आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां पोर्तिपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगता, पातो कोत्ता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची संसद म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजीं उतरां तुमचे भितर रिगोनांत देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जें हांवें म्हज्या बापा सवें देखलां तें हांव सांगतां आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी कोत्तात. तांणी ताका पोर्तिपाळ केलो, आब्राम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हणलें, तुमी आब्रामाचे पूत जाल्यात जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी कोत्तले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां. तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्रामान अशें करूंक ना. तुमचो बापूय कोत्ता तशेंच तुमी कोत्तात. तांणी ताका म्हणलें, कामसारान आमी जल्माक येवंक ना. आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हणलें, देव तुमचो बाप जालो जाल्यार तुमी म्हजो मोग कोत्तले आसल्यात, कित्याक हांव देवातावन उपसोलां आनी आयलां. म्हजेच कुशीन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. जेजू देवाचो पूत पवित्र पुस्तकांतल्या सगळ्या हेरां पात्रां परस व्हड. हें आमच्या धर्माचें व्हडलें सोत. हेंच जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत परगट कोत्ता. ताच्या काळार आसलोले जायते जुदेव भासायलो मेसियास म्हूण मानून घेवंक तयार नासले. आब्राम जेजू परस व्हड म्हूण समजताले. जेजू तांकां सांगता, आपूण देवाचो पूत म्हूण तुमी सोत मानल्यार सगळ्या बानपासांतले तुमी मेकळे जातले. असलीच स्वतंत्रताय खरे देवाचेर विस्वास दवरतले शाद्राक, मेसाक आनी आबेदनिगो अणभवतात. ही खबर आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्या. देवाचेर तांचो भावार्थ व्हड आनी हाका लागून नाबुकदनेजार बाबिलोनाचो राजा आनी तांच्या कुड्ड्या देवांक बोजूंक ते राजी नात. सगळ्या बानपासांतले मेकळे आसात. जिवाची पर्यंत तांकां भिरांत ना. आयच्या समाजांत मनीस जायत्या बानपासांनी घुस्पलोलो आसा. वेगवेगळे तरेची भिरांत ताचे सरभोंवती आसा. हाका लागून देवाक खरी बोजोन दिवंक वेळ दिवंक तो पावना. असल्या बानपासांतली सुटून देवाक चिकटून रावंक वावरुया. ताळण्यो येतात म्हूण क्रिस्ती जिविता कडसून पयस वचूं येता. पयल्या उपदेशाचेर आड नदर मारून करून आमकां जाय तसलें जिवीत आमच्यान जिवंक जाता.
दिसा दिसपोटी ताळण्यांक फुडो करूंक जिविताची दर एक घोडी जेजूच्या आसन्यान सारप म्हत्वाची. जाता तितलो वेळ जेजू सांगाता सारून ताची वळख घेवंक देवाचें उतर वाचप गरजेचें. अशें केलें जाल्यार ताळणी आयली वो ताळण्यांत पडली जाल्यार पासून ती ताळणी वो आमच्या कडल्यान चूक घडली आनी आमी जियेतात तें जिवीत आमकां क्रिस्तांवांक सोबना म्हूण जेजूच आमच्या मनान घालतलो. तर आयज देवान आमचें दाखयलोल्या बरेपणा खातीर देवाक आमी दिनवासूंक वेळ सारूंक दरेकल्या पासत फावो ती कृपा मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलुत्सारा देवा, तुजे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कोश्टोतोल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारतांव. ती कोणवाळायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाली पेस्ट पिडा निरंत्रणा काल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजें सरशें येता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. गीत घेवया पेज 37 C21. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवन सर्वेस्परा हो येवन तुजे मुखार पावूं. तुज्याच नांवाच्या मानाक आमी तो समोर पुंचो म्हूण तुवें ही देणी आमच्या हातांनी घालाय. ताचे वरवीं आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी मेळूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मोडना वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमची काळजां करूंक पावली तुजे मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या कुर्साच्या उतरावत्या बोळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत पोवीत पोवीत
दोलबराचो सोर्बेस्पो तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंच सुर्गी तुका जोय जोय सोर्बेस्पराचे नावी येता ताका जोय उंच सुर्गी तुका जोय जोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगटोवया सोम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी ही काळशींतले पियेता तितले पावटी तूं वैभवानी सोर आमी तुजें मरण परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सुरेश्वरा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरोसो धरून मेलेल्या त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्कोती मेलेल्या समेस्तांक तुजे पळजळीत मुखामोळ पावूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आनी फार्मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत जुजे भाग्यवंत दोन दुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आमकां सासणाच्या सुखांक वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन आमी सगळीं म्हणुया आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवन तुजी खुशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सोर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवंशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजपुतकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक सोम्या जेजू क्रिस्ता
तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मायमोगान शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांका पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परीन हांव तुका वेंग मागतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटना. तुजे सरशिलो कोट सोरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 53 D13 पेज 53.
प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें दिल्लो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमच्या पिडेस्त आत्म्यांक आनी कुडींक भलायकी दी. आमच्या काळजांतली सोर खोटेपणां काडून ती निर्मळ कर आनी आमकां तुज्या आसऱ्या खाल सदांच सांबाळ. हें आमी मागतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवीदार ते बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेराक मागणे. भाग्यवंत फ्रांसिस्क शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतां आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागतां. दोरेकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाती पावय म्हूण मागतां आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटां. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. गीत घेवया पेज 93 F 17.